शेलड्या नवे मड्डेर वचपी वाटेर बिल्डिंग उबी जाता. पारंपरिक वाट बंद जातली म्हूण लोकांचो विरोध. आमचे रोड सगळे ब्लॉक केल्या, सगळे एक्सेस ब्लॉक केल्या. आमी म्हणटा फाटले 5 वर्सांक तुमी स्टॉप ऑर्डर दिली इलिगल बिल्डिंग म्हणून. प्रॉपर डिमार्केशन करनासतना, प्रॉपर इन्स्पेक्शन करनासतना तांकां फुडें वचपाक हांणी परवानगी कशी दिली. आमकां दोन्ही सायडीन रोड ब्लॉक केले आनी हेका लागून आमी जायती कंप्लेंट दिले. पंचायत दिले, सगळे चीफ मिनिस्टर, पंचायत ऑफ मिनिस्टर, TCP सगळे टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग सगळे दिले, पूण एक पासून तेमी इम्प्लिमेंट केले ना. इतली अथॉरिटी आसून तेंका जायना जाल्यार कितें उपकारता आमकां. बॉडी मिटींग जाता आनी ह्या बॉडी मिटींगेक 11 पंचा मदले 10 पंच एका परवानगी दिवन रेजोल्युशन पास करतात. हांवें एकट्यानूच तितून ओपोज केला, कित्याक हातूंत जायती इलिगलिटी आसा ते हांवें म्हज्या नदरेक हाडल्या आनी ही सरपंचाच्या मिटींगेक हांवें नदरेक हाडून दिली. दोन्ही सायडीन रोड ब्लॉक केलो आहा म्हणटरी आमकां दोन्ही सायडीन वचपाक मेळपा ना. आतां इन प्रेझेंट आमकां वचपाक मेळटात ते दोन्ही बिल्डिंगाक प्रपोज केल्ले आसात. हेचे फुडें ते बिल्डिंग कंप्लीट जाले म्हणटरी ते रोड बंद करतले. ते बंद केले म्हणटरी दोन्ही सायडीन आमी ब्लॉक जातले. सरपंचाक विचारल्यार कायदेशीर गजाली खंय पळोवच्यो पडटल्यो. जे कितें डॉक्युमेंट्स प्रोड्यूस करतात पंचायतीक ते टॅक्निकल जे पळय आसा ते हांव टॅक्निकल हेणी आसा ते हांव ना म्हणूंक शकना. हांव काय टॅक्निकल न्हू. जशे की डॉक्युमेंट्स प्रोड्यूस केल्ले आहा पळय तेजेर हांव लिगली जे पळय कितें आसा ते डिसिजन हांव कायदेशीर घेतलें. आदलो सरपंच म्हणटा ताणें हाडयल्ले, आतां कशें क्लियर जालें खबर ना. आता तेगेलें कमीत कमी हांव सरपंच जालें म्हणल्यार 3 वर्सां जालें तेगेलें ब्लॉक उरलें. आनी आतां जेन्ना परती इलेक्शन जाली आनी न्यू बॉडी जाली, तांगेलें डिसिजन कितें आसा तें कितें घेतलां ओके काय तें आमकां कांय खबर ना. टावन प्लॅनिंगान टेक्निकल क्लियरन्स दिला म्हूण बिल्डर सांगता. लोकांक वाट आसा, कोण तरी खंय लोकांक फुसलायता. टेक्निकली कायद्यान ते बिल्डींग टाउन प्लॅनिंगान टेक्निकल क्लियरन्स दिल्ले आसा. तेजेर विजिलन्सान इन्स्पेक्शन करपा लायले. इतले इन्स्पेक्शन जावन इतले रिपोर्ट क्लियर आसून कोण ना कोण तिका इन्स्टिगेट करता, लोकांक रॉंग मेसेजीस दिता. प्रुडंटा खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकार.